पीडब्ल्यूडी जीएमसी भलायकी खाते पोलीस आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नोकर भरतीत भानगडी जाल्यो तरी लेगीत भाजपा तातूंतल्यान कांय शिकली ना। कर्मचारी भरती आयोगावरवीं सरकारी पदां भरात गोंयच्या तरणाट्यांक योग्यतायेचेर नोकरी मेळपाक जाय। तरणाट्यांच्या फुडाराकडेन खेळूंक नाकात अशी शिटकावणी भाजप सरकाराक गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी दिली। काँग्रेस पक्षान आपल्या 2022च्या मॅनिफेस्टोन आमी घातिल्ले की ऑल द जॉब्स विल बी प्रोवायडेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन। म्हाका इन्फॉर्मेशन अशी मेळ्ळ्या की खंय तरी मुख्यमंत्री हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्क्रॅप करपाक सोदता आणि जे जॉब्स पळय आसा ते परत डिपार्टमेंटाच्या अंडर ते घालपाक सोदता। नाव बीजेपीक जाला कितें की दिस इज बिकम अ करप्शन टूल। आमी हाज्या पयलीं सुद्धा पळयला की पीडब्ल्यूडीचे जॉब कशे ह्या लोकांनी विकले। जेन्ना तांचोच आमदार तेन्ना बाबूश मोन्सेरातान जेन्ना सांगिल्लें की पीडब्ल्यूडीचे जॉब विकले, ताज्या उपरांत आमी पळयलें की हेल्थ डिपार्टमेंटान आणि जीएमसी जवळपास 1500 लोकांक जेन्ना थंय भरती केले, इट्स मेंट टू द कोर्ट। सो बीजेपी इज नोन टू सेल द जॉब्स। आज गोंयचो युवा पिढी अक्षरशः भुरग्यांक तळमळटात फॉर जॉब। आमी पळयलें की ह्या मुख्यमंत्र्यान गोंय राज्याक नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हरून दवरिल्लें आसा। काँग्रेस पक्ष ह्या सरकाराक आमी हे डिपार्टमेंटल वायज रिक्रुटमेंट करपाचे विल नॉट अलाव। लास्ट टाइम जेन्ना पीडब्ल्यूडीचो स्कॅम जालो तेन्ना काँग्रेस पक्षान ते भायर काडून करप्शनाचे भायर काडून सगळे जनते मुखार दवरिल्ले। म्हजे चेतावणी आसा ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक की गोंयच्या युवा पिढीचेर खेळू नाका, लोकांच्या भविश्याचेर खेळू नाका। आता जाला कितें, आता इलेक्शन येवपाक, हे परत लोकांकडे वतले बॅगो मागपाक, जॉब विकपाक। सो सगळ्यांकडे मागता की म्हाका दिसता लोकांनी सुद्धा हाका बळी पडपाक जायना। जे मेरिटान आसा तांकां मेळुनी मरे, तांकां तांचो रायटफुल हक्क मेळुनी। वाय दीस गव्हर्नमेंट ऑलवेज वॉन्ट टू सेल द जॉब्स? सो म्हाका दिसता दीस इज अ सिरियस इश्यू। वी विल नॉट अलाव द गोवा गव्हर्नमेंट टू सेल दीज जॉब्स बाय ते डिपार्टमेंटल वायज वचून रिक्रुटमेंट करपाचे विल नॉट अलाव। जे आमी मॅनिफेस्टोन सांगिल्लें ते वी विल स्टिक टू इट। आय थिंक ऑल द जॉब्स हॅव टू गो थ्रू दॅट प्रोसेस।